एमपीटीन मुरगांव बंदरात कोळशाची हाताळणी क्षमतेपरस चड वाडिल्ल्याचो आरोप करीत काँग्रेस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची भेट घेतली। गोंय प्रदूषण मंडळाच्या नेमा प्रमाण वर्साक फकत 1 लाख टन कोळसो हाताळपाक मेळटा। नेमाक पाळो दिनासतना कोळसो हाताळपाक सामके चुकीचे देखून गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या। वास्को एमपीटी सध्या हँडलिंग चलता कोल ताकी पोल्युशन करून पण पर्टिक्युलर कॅपॅसिटी दिल्ली मुरी डॉल्फिन हँडल करपाक ती कॅपॅसिटी एक्सीड जाल्या अशें तांचें म्हणणें आसा आनी ते विचारून आयिल्ले आमी ताका एश्युरन्स दिला की आमी जी क्वॉन्टिटी दिल्ली ताजेर आमी क्रॉस चॅक इमिजिएटली आज करतले आनी तातूंत समज वायलेशन कितें जाल्लें आसा ताजेर आमी इमिजिएट एक्शन घेतलें। जॉयंट इन्स्पेक्शन मागतात हय जॉयंट इन्स्पेक्शन मागता ते ओवरऑल कोल हँडलिंग जाता ताजो तो हांवें सांगता तांकां पयलीं म्हजें फर्स्ट एक्शन इज द क्वॉन्टिटी एक्सेस हँडल केल्या काय ना ती पळोवप ती जाली तो पयलीं एक्शन घेतलो आनी जॉयंट इन्स्पेक्शन तांच्या वांगडा आमी फ्युचर करतले। मार्मागो पोर्टान जे आमचे संकल्पक थंयचे लोकल एमएलए आसा तेंच्यांनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या चेअरमॅनाक दाखोवन हाडला फुडें की ग्रॉस वायलेशन जाल्ला। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जे तांकां परमिशन दिला 1 लाख मेट्रीक टनाचें ते म्हाका दिसता दोनूच त्यो व्हडल्यो वेसल्स आयल्या ते दोनूच बोटीनीच ते सगळे हें आसा ते वायलेशन जावन गेल्ले आसा। म्हाका दिसता आमकां आमच्या गोंयकारांची लायफ इम्पॉर्टंट आसा, मरीन लायफ आमकां इम्पॉर्टंट आसा। हे इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसा तांकां फावर करपाक लागून म्हाका दिसता जे हे वायलेशन जाता हे आमी गोंयकार मरोन वयतले। हे जर आडयतलो जाल्यार एकूच एका उपाय आसा की गोल्ड हँडलिंग जे वायलेशन आहा हेंच्यांनी बंद करपाचें आनी आयज आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन दिवन आमकां हांगा तेंच्यांनी प्रॉमीस केलेलें आसा की ते एक्शन कितें आसा ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें म्हणून। आनी घेता आसतना आमी रिक्वेस्टूय केला की लोकल एमएलए जावं लोकल लोक थंयचे जे आसा ते इन्स्पेक्शन करता आसतना तेंच्यांनी तांकां कन्सिडर करचें, तांकां वांगडा व्हरचें कित्याक हे ज्या वाठारांतले लोक आसा हांकांच सगळ्याकून त्रास जाता ते ह्या लोकांक। सो तेंच्यांनी आतां आमकां प्रॉमीस केला, अश्युअर केला की ते सायड इन्स्पेक्शन करतले आनी जर वायलेट जाल्ले आसा जाल्यार ते एटवान्स हे कितें आसा ते बंद करतले म्हणून।